नमस्कार. जेन्ना सावन गोंयान इलेक्शन्स डिक्लेअर जाला तेन्ना साकून राजकीय घडामोडींक खूब वेग आयला. जशी जशी 14 फेब्रुवारी लागीं येता तशे तशे पॉलिटिकल पार्टीज आपल्या उमेदवारांची नांवां जाहीर करपाक लागल्या. नांवां जाहीर जाल्ले उमेदवार तितल्याच उमळशिकेन कॅम्पेनींग करपाक सुरवात केला. आमी उलोवया कॅन्डिडेट्सां कडेन, जाणून घेवया तांचे विजन, तांचे ड्रीम्स इन डेट विथ कॅन्डिडेट. Do give Aam Aadmi Party a chance. But एक chance दिए. इतली government येईल कित केलं त्याचं येईल. But एक new governance, new face, new party. Give us a chance. Let's make a change this time. इसलिए काम आहे त्याला कोण घ्या. But give us this chance this time. Let's make a change. बाणावलेच्यान आम आदमी पार्टीचो गड सांबाळपी बाब वेंझी वेगस आणि आपले कॅम्पेनींग सुरू केला. वेंझी बाब, लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा? गुड मॉर्निंग. लोकांचो रिस्पॉन्स म्हणल्यार इज अमेझिंग. पीपल आर वेलकमिंग अस. पीपल नो मी विथ माय नेम. पीपल are welcoming the party. People are knowing our symbol, which is very important. Broom is known all over Benaulim in all the houses. Venzi is known in all the houses by name. जे जाग्यार वयता ते वेलकम करता. And the only thing what they are saying is आज गव्हर्मेंट आमकां पावलो ना. 5 वर्स जालीं MLA पावलो ना देरांत. तुम्ही बाबा जिकोन आयल म्हणटरी परत या. पीपल एक्सपेक्ट अस टू कम बॅक. आणि आय एम गिविंग देम द ओनली होप अँड एश्युरन्स दॅट येस आय एम इक्वली फ्रस्ट्रेटेड. हांव तितलोच बेजार आहा जितली तुमी बेजार आहा. आनी तेच बेजारपण आनी वाजेन हांवूय मुखार सरलो ही चेंज करपाक. तुमकां जें डिजायर आहा एक MLA कडच्यान तीच म्हाकाय आसली. आनी तो करिना आनी कोणूच करिना म्हणून हांव मुखार सरलो. अँड आय वील एन्श्योर दॅट आय डू एज पर युअर सॅटिस्फॅक्शन. तुम्ही बदल जाय म्हणून फुडें सरले, पण बदल हो आम आदमी पार्टी कडल्यानूच तुम्ही कित्या खातीर चूज केलो? सो लोकांक बदल म्हणचे बेजीक थिंग्स जाय. टुडे वी हॅव गॉन थ्रू अ पॅन्डेमीक. आनी पॅन्डेमिकाक कितें जाय आशिल्लें? पॅन्डेमिकाक टच जाय आशिल्लें जें 2017 आम आदमी पार्टीन गोंयांत प्रॉमीस केल्लें तेंच दिल्लींत प्रॉमीस केल्लें आनी करून दाखयलें. जरी तरी 2017 आम आदमी पार्टीक एक चान्स दिल्लो जाल्यार आज प्रत्येक वाड्यांनी प्रत्येक विलेजींनी वाडो क्लिनीक या विलेज क्लिनीक आसता आशिल्लो. सो तो क्लिनीक जरी तरी 2017 रेडी जाल्लो जाल्यार 2018-19 पॅन्डेमीक आयली तेन्ना सगल्यांक तो क्लिनीक वूड हॅव बीन ऑफ व्हेरी मच यूज. लोकांक बेजीक थिंग्स 2017 सावन 2022 इलेक्ट्रिसिटी बिलां वाडल्यांत, उदकाची बिलां वाडल्यांत, सॅलरी कोणाची वाडोंक ना. सॅलरी वयल्यान बंद जाली. सो दीस इज वॉट अ चेंज इज रिक्वायर्ड. जेन्ना सॅलरी वाडोंक ना, सॅलरी बंद जाली जाल्यार बिलां कित्याक वाडली? सो वेर इज दीस मनी गोईंग? दीस मनी इज गोईंग इन टू करप्शन. दीस मनी इज गोईंग इन बायींग अँड सेलिंग ऑफ MLAs. दीस मनी इज गोईंग इन टू द पॉकेट्स ऑफ द MLAs टू मेक शुअर दॅट देअर फॅमिली इज सर्वायवींग ऑन दीस मनी. सो हो आमचो पयसो, टॅक्स पेयरांचो पयसो. सो दीस इज वॉट हॅज मेड मी से लेट्स कम आउट and work together. And why Aam Aadmi Party? Because Aam Aadmi Party करून दाखयलां. परफॉर्मन्स कार्ड आसा, करून दाखयलां. वी नो and we will learn. We are quick learners. We are from all management level. आमच्या भितर सरले आहाय ते. So we will ensure that this kind of ideology what is there. आम आदमी पार्टी जी आयडियोलॉजी आहा इज अ वे ऑफ लिव्हिंग. आमी इतली वर्सां आज हांव तारवटी हांव बोटीर वचोन येतालो. आय वॉज मिसींग अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट आवर वे ऑफ लिव्हिंग इज द आयडियोलॉजी which means non-corrupt way. There is no corruption charges, there is no cases on me today, which means we have followed a pattern of living. And that is our ideology. And that is why we came and I have come forward to be with the Aam Aadmi Party. आमकां गोंयकारांक सुशेगाद म्हणून सगळें जग म्हणटा. सो तुमकां दिसना जर हे फ्रीबीज जे तुमी म्हणटात ते जर आमी ह्या गोंयकारांक सुशेगाद गोंयकारांक दिले ते आनीकूय सुशेगाद जातले? No, I always tell when हांव डोर टू डोर कोत्ता, free word is a mode of communication. जरी तरी रिबेट म्हणलेली जाल्यार हाफ द मास पॉप्युलेशन वोंट अंडरस्टँड द वर्ड रिबेट. ॲक्च्युली इट इज अ रिबेट. तुम्ही बिल्ल काढून पळयलें जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी बिल इट सेज रिबेट ऑन 300 युनिट्स एज अ रिबेट. म्हणचे फ्री. सो फ्री इज अ इजी वर्ड टू कम्युनिकेट. अँड वेन यू से देर इज अ रिबेट विच मीन्स वॉट? देर इज अ सर्टन टॅक्स विच इज गोईंग ऑन एवरीथिंग. needless to say from Colgate to everything whatever we use from morning. तो टॅक्स पेयराचो पयसो जेन्ना ट्रेजरीन उरता
विथाउट डुईंग करप्शन जेन्ना वो उरता पयसो तो पयसो वॉट यू वील डू यू हॅव टू गिव इट यू हॅव टू गिव अ रिबेट ऑन वेरियस आयटम्स एंड द बेस्ट थिंग इज टू गिव रिबेट ऑन डेली एक्सपेन्सीस घरांतलो जो देस्पेज जो आहा प्रत्येक घरान जो देस्पेज आहा आज देस्पेज जरी तरी 6-7-8 हजार रुपया देस्पेज उण जालो जाल्यार प्रत्येक गोंयभर लोकांक देस्पेज उण जाता जावं ती लायटीची बिलां वखदांची बिलां आज कितली म्हारगाय जाल्ली आसा सो हो जरी तरी एब्जॉर्ब जालो जाल्यार दीस इज द ओनली बेस्ट वे टू मूव आमी जेन्ना पळयता की गोंयकारांक तुमी हेर फ्रीबीज रिबेट बी सगळें सांगलें आनी तांकां कितें दिसता तांकां कितें गरज आसा तांकां हे रिबेट तुमी जे दितात तेजी गरज आसा काय तांचे कितें वेगळेच इश्यूज आसा ना गरज आसा सी आज गोंयांत आमी चोयलें जाल्यार इवन इफ यू सी वी हॅव गॉट 1+2 1+ हावजीस बट दॅट डज नॉट मीन द अर्निंग सोर्स इन दॅट पर्टिक्युलर हावज इज द सेम वॉट वॉज वेन द हावज वॉज बिल्ड म्हणजे हें घर जेन्ना बांदलेलें तेन्ना जो जोडपी आहा जो भुरगो आहा जो दादलो मनीस आहा बायल मनीस आहा तो तेन्ना जोडटालो तो आतां जोडटा म्हूण ना वीच मिन्स थिंग्स हॅव चेंज सो दॅट मिन्स वेन दे बिल्ड अ बीग हावज तेन्ना घोडे तांकां रिबेटा गरज नासली बट आयज दिसाक येस एवरीबडी फील्स द पिंच ऑफ नॉट अर्निंग फॉर द लास्ट 2 years बिजनस गोईंग डावन एवरीथिंग सो एवरीबडी फील्स 1,000 रुपये उदकाचेर 1,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी 2-3 हजार रुपये मेडिसिन्स एड्युकेशन good 7,000-8,000 rupees per month which is going to be good 96,000 or 1 lakh rupee per year आणि 5 वर्सांनी जे भाशेन आमी कॅल्क्युलेशन केलां जे 13 पॉयंट्स मॉडल जो काडला आमी गुड 10 lakh rupees कॅन बी सेव्ड पर फॅमिली 10 लाख रुपया एक फॅमिलीचे 5 वर्सांनी जर तर सेव जाता जाल्यार खंयचो गव्हर्मेंट आज सांगता टुडे नो गव्हर्मेंट इज टॉकिंग अबाउट सेविंग प्रत्येक घरांतले पयशे नो बडी इज टॉकिंग अबाउट दीस सो वी आर द ओनली पार्टी हू इज हियर फॉर द पीपल लोकांचो घरांतलो देस्पेज जो आहा तो बेजीक देस्पेज जरी तरी आमी सेव करून दाखयलो जाल्यार दॅट इज ओनली वॉट पीपल वॉन्ट तुमी आतां हांगासर भोंवतात तुमी लोकांक मेळ्ळे तुमच्या अकॉर्डिंग कितें दिसता तुमकां की सद्या बाणावलेची प्रायोरिटी कितें आसा बाणावलेची प्रायोरिटी म्हणल्यार पीपल वॉन्ट पीस ऑफ मायंड बाणाले दादागिरी गुंडागिरी आनी हाफतागिरी चल्ल्या पीपल वॉन्ट पीस ऑफ मायंड प्रायोरिटी ऑन द मॅनिफेस्टो आय वील एन्श्योर पीस ऑफ मायंड टू द पीपल ऑफ बेनावलीम हाव वूड यू डू दॅट one thing is by being non-corrupt, one by not doing दादागिरी म्हाका पडोवन कोण मुडपाना म्हाका भितलो म्हूण हाल्यां हांव MLA जालो म्हणटकीर म्हाका कोण भिवपाक गरज ना लुकींग एट माय स्ट्रक्चर इट सेल्फ आय एम नॉट फियरफूल लुकींग एट द पीपल अराउंड मी नन ऑफ दीज आर गोइंग टू बी फियरफूल वॉलंटियर्स टुमॉरो दिस इज एन एक्झाम्पल people have to be peace of mind whether तूं 100 रुपये जोडू या लाख रुपये जोडू peace of mind is important today there is no peace of mind there is fear so first thing in my manifesto is I will ensure there is peace of mind for my voters rest sogle secondary all development will be done secondary first is nobody has put this in the manifesto and today I declare my first point through your medium I declare my first point of the manifesto and peace of mind to all my constituents all my voters of Benaulim constituency this is the first point of my manifesto which will be there तुमकां बाणावले स्टॉलवर्ट कॉम्पिटिशन आसा अशें म्हणटात ताजो तुमकां कितें दिसता तुमकां ताज्या बद्दल तांकां फायट दितना वेर डू यू सी युअर सेल्फ तुमी खंय आसा see coming from a background I have been a master mariner I have been a surveyor I have been an auditor I am holding a lot of hats I am the president of a Kumdad I am the national advisor to Stella Maris that is AOS Apostles of the Sea तारवट्यां पासत खूब आमी वावर केलो तारवट्यांक परत हाडपाक आय फायल्ड ऑल्सो पेटिशन अगेन्स्ट द स्टेट गव्हर्मेंट इन ऑर्डर टू एन्श्योर दॅट आवर गोवन सीफेरर्स आर कन्सिडर्ड एज की वर्कर्स तांकां प्रायोरिटी वॅक्सिनेशन करपाक ड्युरींग कोवीड अ लॉट ऑफ वर्क वॉज डन एंड आय पर्सनली फील एज एन MLA एज एन लेजिस्लेटर यू कूड हॅव सेव्ड लायव्स I have myself proudly said that we have reached out to so many people and so many lives we have saved by just being nobody and just by having a group of team members. So हे सगळे लोकांक टच जाल्ले आसा and people are responding to this and because of that reactions the amount of work that we have done in the constituency today I know everybody talks about development you might self see this road so you see so that means development is for the main roads what about these roads असले खूबशे वस्तू आसा public development जावंकूच ना पयलीं सद्याक plus human development is just lost nobody is talking we are here today projecting to people about the youth development we are talking about the development of women we are talking about the safety of senior citizens and these things are things which can be done with a very minimum budget there is only an intent required करपाचें जे कोसेंस आहा करपाचें जें मन आहा
तें मन जाय. सो तें मन नासलें, लोकांनी तें मन पळयलां, लोकांनी तें मन आवडलां आनी तें आवडलां म्हणून लोक रिएक्ट जाला आनी ते रिएक्ट जावन आज हो जो तुमचो ओपिनियन आहा पार्टीचो दॅट वी आर अ विनींग कॉन्स्टिट्युएन्सी बिकॉज ऑफ दीस पिपल्स रिफ्लेक्शन ऑफ दॅट. ॲक्च्युली कशें आसा प्रत्येक कॅन्डिडेटाक दिसता की आपुणूच जिखतलो. खंय तरी जेन्ना पार्टी म्हणटा की हो आपलो शुअर शॉट विनर, तेन्ना हें सगळें करपा खातीर कितें कारणीभूत आसा म्हणटा तुमकां? कितें दिसता वॉट इज द मेन रिजन जाका लागून पार्टीक तुमचेर कॉन्फिडन्स आसा की तुमी जिखतले? द मेन रिजन इज माय वॉलंटियर स्ट्रेंथ. जो आज आमचो वॉलंटियर बेज आसा, सुमार एक 300-400 वॉलंटियर आमचे कडेन फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आनी दे आर वर्क टुवर्ड्स द पार्टी is what has made me project as today as a candidate. It is not only Venzi, it is about the volunteer work. The party belongs to volunteers. Aam Aadmi Party is all about volunteers. It is all about our symbol. It is all about our leader being projected to be the next PM. We are all here with that passion to work because we desire him to be there today, and that is the reason we have all come. In this entire campaigning, through the volunteers work that has been done for the last 7 years on ground, and that is why today the party is here. आणि ताका लागून म्हाका हो चान्स पडला प्रूव करपाक along with the party workers, and this responsibility is shared upon me because of their work, because of all the party work who have started. There are founding members of this constituency who probably have a different opinion today, but it was their work. तेमी कॉमेस केल्लो movement, आमी हो movement मुखार व्हेला. So it is all these workers today who has made today Benaulim proud, and Benaulim is a winning seat today. आमी अशें कन्सिडर करया की रिजल्ट्स जाले आनी आम आदमी पार्टीक गोंयान मेजॉरिटी मेळ्ळी आनी तांकां सरकार फॉर्म करपाक जाय. सो तुमी त्या सिच्युएशनान स्वताक खंय पळयतात? We look for 2027. Once this is done, whatever is the results, we work for 2027. इन द जेन्ना सरकार फॉर्म जातले थंय तुमी स्वताक एज मंत्री एज बिकॉज प्रत्येक जाण आयिल्लो आसा पावरा खातीर, सो थंय तुमी स्वताक कशें पळयता? See, my pet and my favorite topic is education and shipping. So my pet is education and shipping. I can add value to these particular areas in a better way if party feels that these areas could be developed and could be taken care by me. Yes, we are here for that only. We are here to change the education. We are here to change the future. Why education? Is because from there everything is going to change for the next 15 years. If we get these things right in education, सगळ्यांगेली भुरगीं जी आहा आज गोंय सोडून वयताय ती उत्तेलीं हां. We will create an environment for every youth in the future that they have an option to do something here in Goa, and that is going to be, I want to be that key guy to make these changes happen in Goa. अशें धरया की वेगळें चित्र की जंय तुमी जिखून आयल्यात पण पार्टीची मेजॉरिटी जावना. सो तुमी ऑपोजिशनान समज जर बसले जाल्यार तुमची हें कितें आसतली? ऑपोजिशनान बसून चड कामां करपाक जाता. We can perform much better by being in opposition. Why? Because today the constituency does not need a big development where a lot of big projects are required. Basic things are missing here. Basic processes are missing. Single window systems for various communities missing. Taxi driver are various modules. Assured business of tourism is one of the segment which I would like to introduce in this constituency. मुझे assured business during June, July, August, September, how we work for assured business. रामपोणकारांचे वस्तू. So these small things I will add on with my manifesto, which will be only constituency specific, irrelevant whether the party forms the government or no. So those points of the manifesto will I think make the people happy and proud that at least we have touched the hearts, irrelevant whether we are in power. 10 मार्चाक बाणवलेकारांनी कोणाक कौल दिला हाजें आमकां कळटलेंच, पण हांव आशा करता की फुडलीं 5 वर्सां तुमी अशेंच समाजा खातीर हें काम करत रावतले. तुमकां ऑल द बेस्ट. Thank you. Thank you so much. पर्सनली मेळ्या ते महिना इलेक्शन 14 तारखेर सगळीं बायसर आय इलेक्शना वोट मागले पाटी मॅक्सिमम वोटिंग जावपाक जाय. आम आदमी पार्टी एक चान्स दिये रूम सिंपल आमकां. आयची आमची डेट विथ कॅन्डिडेट हांगाच सोंपयता. परत मेळुया आनी कांय कॅन्डिडेट घेवन. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.